येरादारी नेम मोडपाचे दंडाची रक्कम कमी केली गुजरात सरकारान. गोंय सरकारूय घेतलो दंड कमी करपाचो निर्णय, पूण गोंयांत कायदो चालीक लायतले जानेवारी उपरांत. म्हादयच्या संदर्भात उलोवणी करपाचो कर्नाटका कडल्यान कसलोच आयलो ना प्रस्ताव. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिले मिडियाक स्पश्टीकरण. गोंयभरच्या रस्त्यांनी पडल्यात खड्डे फोंडकुला. बेजारिल्ल्या मडगांवकारांनी PWDच्या अभियंत्याक घालो घेराव. कोर्टात वचपाची दिल्या शिटकावणी. गोंयच्या दोतोरान केले संवसारीक पावणेवयले दांतांचे रोपण, मेळ्ळे युरोपियन पेटंट. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. येरादारीचे नेम मोडटल्या खातीर संसदेन मंजूर केल्ल्या दंडाची रक्कम गुजरात सरकारान व्हडा प्रमाणात कमी केल्या आनी आतां गोंय सरकारूय गुजरातच्या मार्गान वचपाक सोदता. येरादारीच्या नेमाच्या बाबतीत तडजोडी स्विकाराचो ना अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्यान सांगलां. कायदे खरसाणेन पाळटले अशें तांचें म्हणणें. केंद्र सरकारान पास केल्ल्या वाहन येरादारी कायद्यांत येरादारीचे नेम मोडप्या खातीर दंडाची तरतूद केल्या, पूण गुजरात सरकारान हो आंकडो बरोच कमी केला. ते फाटभुंयेर येरादारी मंत्री उलयतालो. फकत हे नेम फुडल्या वर्सा जानेवारीच्यान लागू जातले अशें ताणें सांगलें. Sir, this issue of these traffic fines has been reverberating all over, not only in the state, in the country also. Now Gujarat has reduced the number of the amount of fines in some cases. So what is the Goa government doing? The Central Motor Vehicles Act has been amended. We are supposed to follow the Central Act in letter and spirit. But I want to say one thing, that there are two parts to this. One is in certain sections of violations we have no power, like drunken driving, driving without license. Whatever the increase in fine that has been levied by the Central Act, we will have to go by that. Whereas there are other offences wherein we have the leverage to reduce the quantum of fine that is being imposed on our traffic violators or people using the roads. We will be doing it and adopting a sort of model which will not be too harsh to the people of Goa. At the same time, I want traffic discipline. I want total discipline on the roads. Somebody cannot get drunk and put other people's life at risk. He is like a bomb waiting to burst. He's totally drunk and he goes and smashes a few other people on the bike and even other motor vehicles. Naturally, he is like a bomb. He is out to kill others. This cannot be tolerated. But at the same time, if you are going to fine people so heavily for merely not wearing a helmet, which of course I recommend very strongly, they should wear a helmet to protect their life. But such violations, we can slightly reduce the quantum of fine. If you are going to be a traffic violator, you will have to pay through your nose. You will have to pay very heavily. We will not compromise discipline that you have to observe by observing the traffic rules and coming on the road. This is something what we are going to educate the people. Implementing the central rules, it will happen only, I think, in the new year. That is at least my assessment as a member of the cabinet. I will also discuss this further with my Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and take a final call. गुजरातात कितें कमी केलें? गुन्यांव, हेल्मेट आणि सीट बेल्ट ना केंद्र सरकाराचो दंड 1000 रुपया, जाल्यार गुजरात सरकाराचो 500 रुपया. फायर ब्रिगेडीक वा एम्ब्युलन्सीक आडमेळी केंद्र सरकाराचो दंड 10,000 रुपया, जाल्यार गुजरात सरकाराचो 1000 रुपया. दुचाकी वेल्यान तिगांनी बसप केंद्र सरकाराचो दंड 1000 रुपया, जाल्यार गुजरात सरकाराचो 100 रुपया. चुकीचे दिकेन वाहन चलोवप केंद्र सरकाराचो दंड, कोर्टात सेटलमेंट, जाल्यार गुजरात सरकाराचो दंड त्याच वेळार दंड भरप. वाहन प्रदूषण विरयत आशिल्ल्याचो दाखलो केंद्र सरकाराचो दंड 10,000 रुपया, जाल्यार गुजरात सरकाराचो दंड 3,000 रुपया. गुजरातात बदल करूंक नाशिल्ले नेम. गुन्यांव पियेवन वाहन चलोवप दंड 10,000 रुपया. 18 वर्सां परस कमी पिरायेच्या भुरग्यांचे ड्रायव्हिंग 25,000 रुपया. ट्रॅफिक सिग्नल तोडप
5,000 रुपया. मजगती केंद्र सरकारान पास केल्लो येरादारी वाहन कायदो गोंय सरकारान बेगोबेग चालीक लावचो अशें मगोबाचो मुखेली आनी आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान मागलां. केंद्र सरकारान तयार केल्लो येरादारी वाहन कायदो देशांतल्या 7 राज्यांनी बेगोबेग चालीक लायला. पूण गोंयचो मुख्यमंत्री मात रस्त्यावेल्या खड्ड्यांक लागून तो डिसेंबरा उपरांत चालीक लावंक सोदता. हो कायदो गोंयांत बेगोबेग चालीक लावचो अशें ढवळीकर मागता. I am not in a hurry to implement a central act is, I think morally we are responsible. It is a collective responsibility. Looking at the pathetic condition of the roads with so many potholes everywhere, you literally cannot ride or drive. As against such a situation, how can you punish your citizens for and call them violators of different traffic rules? It's not fair. So we will not think of implementing the new fines or the new rate of fines until we repair the road, which I expect to be over by November end or by December the latest. हायस्कूल कॉलेजींनी दुचाकी घेवन वतल्या विद्यार्थ्यान अपघात केलो जाल्यार ताच्या पालकांक बंदखणीत उडोवप कितलें योग्य असो प्रश्न ढवळीकाराक विचारलो. पूण पालकांनी मुळातच भुरग्यांक गाडयो चलोवपाक दिवच्यो कित्याक असो परतो प्रश्न विचारतना ह्या कायद्याचें समर्थन केलें. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट इज अमेंडमेंट ऑफ ॲक्ट, जो ट्रान्सपोर्ट मोटर व्हेकल ॲक्ट आसा. हो ॲक्ट फाटल्या गव्हर्मेंटान मुखार केल्लो आनी त्या खातीरूच हांव पयलीं म्हणजे हांव एज अ मेंबर त्या वेळा वयलो ताजे बरोबर हांव ताजें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे आणि सगळ्या कॅबिनेट मिनिस्टरांचे अभिनंदन करता, लोकसभेच्या मेंबरांचे अभिनंदन करता आणि राज्यसभेच्या मेंबरांक अभिनंदन. कारण राज्यसभेत फाटल्या फावटी स्क्रिनींग कमिटीक गेल्ले आणि ह्या फावटी तें डायरेक्ट पास जालें आणि त्या खातीरूच भारतांतल्या 7 स्टेटींनी इमिजिएट हो ॲक्ट इम्प्लिमेंट करपाक हातांत घेतलो. पूण दुख्ख म्हाका अशें दिसलें की आमचो मुख्यमंत्री आनी जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तांणी सांगलें की डिसेंबरांत हो ॲक्ट करपाक जाय. जे सरकार भारतांत माननीय भारतीय जनता पक्ष नरेंद्र मोदीच्या सकल आसा आनी तांणी हो ॲक्ट मोठो त्रास करून पास केला तो इमिजिएट गोंयांत जावपाक जाय. पयलीं म्हणजे कायद्यांत अशें आसा की 18 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्याक मोटरसायकल काडून दिवची न्हय. हें आसा की ना? So is it not the mistake of the parents, maybe mother or father, to give motorcycle or a scooter to a juvenile? Agree जाता. Where is the question next comes? Next केन्ना जाता जेन्ना तुका गाडी दिता तेन्ना. येते म्हाका मान्य ना. म्हजे भुरगे आसा, म्हाका 2 भुरगे हांवें केन्नाच केलें ना. आय वॉज कॅपेबल. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि इर्शाद शेख. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन म्हादयच्या विशयाचेर चर्चा करपाक सोदता. पूण हे चर्चेंतल्यान गोंयचे कसलेच मापदंड मोडचे न्हय. मोगोबाचे हें मत आशिल्ल्याचे पक्ष मुखेली आनी आदलो उपमुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकरान मिडिया मुखार सांगलें. म्हादयच्या उदका वांटपा वेल्यान गोंय आनी कर्नाटक राज्य सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यात. केंद्रीय कोळसो मंत्री आनी खण मंत्री प्रल्हाद जोशीन ह्या विशयाचेर गोंय आनी कर्नाटकान एकठांय बसून चर्चा करपाचो सल्लो दिला. ते प्रमाण कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची फुडल्या सप्तकात भेट घेवपाचो आसा. There is no such proposal on that with me. I don't know. Yeah, there is no such proposal. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन म्हादयच्या विशयाचेर चर्चा करपाक सोदता. पूण हे चर्चेंतल्यान गोंयचे कसलेच मापदंड मोडचे न्हय. मगोबाचे हें मत आशिल्ल्याचे पक्ष मुखेली आनी आदलो उपमुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकरान मिडिया मुखार सांगलें. म्हादय विशयाचेर मगो पक्षाचें मत आसा की खंयच त्यांचे मुख्यमंत्र्यान जरी सुद्दां कर्नाटकाच्या गोंयांत आयलो, मुख्यमंत्र्या कडेन सुतोवाच केलो, भाचापैस केली, पूण खंयच जे गोंयचे पॅरामिटर आसा ताका धक्को दिवपाचें काम मुख्यमंत्र्यान आनी ताच्या कॅबिनेटान करचें न्हय. आमकां म्हादय ही आमची आसा आनी ती आमची उरपाक. म्हादयच्या उदका वांटपाचें प्रकरण कोर्टात आसा. देखून कितें निकाल लागता त्याची वाट पळोवया. त्या उपरांतच ह्या विशयाचेर उलयतलो अशें ढवळीकरान सांगलें. फायनल स्टेजीर आतां सुप्रीम कोर्टान वता न्हय.
वचूनी न्ही. So where the question? If we are going into the No, Supreme Court, when where is the question of out of court? when it is in courts of law, Exactly. let us wait. So I want your comment. हा on that. सांगले न्ही. When- When it is in Supreme Court, Yeah. we should not touch So you are against out of court negotiation. at this point. Let us work out. Let us calm the issue. Let us have discussion. Then I will talk on it. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि इर्शाद शेख. दर एक रस्त्यार खड्डेच खड्डे. ह्या खड्ड्याक बेजारिल्ल्या फातोर्डे आणि मडगांवकारांनी बुधवारा सकाळी फुडें PWDच्या कार्यकारी अभियंत्याक घेराव घालो. 7 दिसां भितर रस्त्या वयले फोंड पुरायात, नाजाल्यार कोर्टात वतात अशी शिटकावणी दिवपाक ते विसरले नात. फोंडकुल्यांनी भरिल्ले आणि पावसान धूप जावन गेल्ले गोंयचे रस्ते सोशल मिडियाचेर सदचोच चर्चेचो विशय जावन रावल्यात. सरकारान सांगलां नोव्हेंबरा मेरेन गोंयकारांक बरे रस्ते मेळटले. तरीकय ही तिडक इतली आसा की बुधवारा मडगांव आणि फातोड्डेकारांनी PWDच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो आणि कार्यकारी अभियंत्याक घेराव घालून जावं विचारलो. पेपरावयलो फोटो दाखोवन जेई सांगपाक सोदता की तो मडगांवचे सगळे रस्ते करून काडले. आमगेले पोटहोल फील जायना तो तुका 7 days time दिला. 7 सगळे कितें सांगता एक ऑफिसिंगचो जॉब घेवपाना आमगे काम जायन जाल्यार तूं कितें कर? खबर आहा तूं anything. आमी ताका मेळपा आयले हें एक पिटिशन दिवपाक जाल्यार मिडिया हाडल्या काम पावलो आनी धांवलो स्टेप्सा वयल्यान आनी गाडी स्टार्ट मारून वतालो बेश्टो एक्सक्यूज दिवन आमी ताका स्टॉप केलो आनी ताका म्हणलें की आमी तूं लोकांचें रिप्रेझेंटेशन घेवन आयल्या लोक मरतले तुका कांय फरक पडना. द वे इज बिहेविंग ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल. लोकांचे ताका पडून वचूना म्हूण तो धांवन वतालो ताका हाडायलो. आतां तो कित्याक तो बसून टायम पास करता. आमी सगळ्याक भोंवन आयले खंयच पोटहोल्स काडपाक चालू ना. ताका 7 दिसां टायम दिला. 7 दीस भितर ताणें केलें ना जाल्यार ताजेर क्रिमिनल कंप्लेन घालून हांव हायकोर्टाक PIL घालतलो एगेन्स्ट दीस रोड्स. हांगा कितें जाता काल तें भुरगें अंजुना मेले फाल्यां हांगा मरतले म्हूण सांगता जाल्यार तो म्हणटा आमी कितें करूं म्हणल्यार आनी तो दुसरें आनी एक सांगता की अबावट हें खंय कोण सिवरेज खणटा हें खणटा. सिवरेज खणपाक आनी हे पोर्ट होल्स पडपाक संबंद कितें आसा? पोर्ट होल्स हे पावसा लागून पडल्या. पोर्ट होल्स हे तुमचे रॉंग डुईंगा लागून जाता. हांव फातोर्डा रोड पळय फातोर्डा रोडाचेर वयल्यान टारींग करूंकूच ना आनी तें सगळें उदक जें पळय दोनी वयच्यान गटरां बांदल्या ते गटरांतल्यान वचनासतना वयली वयर येता. फक्त शो करपाक ते रस्ते केल्या. And most of the carpets we are not done also because there is criticism from the people. When it settles, then again they say the road is gone. So we are in the midst of all this, the utilities, and then at the same time the road settling, and then we cannot take such a risk. Okay, now we had a very heavy rainfall. We are happy, and I presume from the sewerage department. Okay, that it is already there should have been a good settlement, and we will not wait for them also now. We will start with full swing. Whatever the works are tendered, we will start the works on that. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंय शौच मुक्त करपा खातीर सरकारान सगळ्या पंचायतींक भौशीक संडास बांदपाची सुचोवणी दिल्या. पूण भौशीक संडास बांदपाच्या जाग्या वयल्यान लोक आतां झगडपाक लागल्यात. चांद्रा थळावे लोक पंचायत आनी चर्चीच्या फॅब्रिका मदीं तिरंगी लढत पळोवपाक मेळटा. ह्या झगड्यात एका चालू आशिल्ल्या संडासचें बांदकाम अनवळखी मनशान मोडून उडयलें. चर्च, पंचायत कार्यालय, शाळा आनी मार्केट आशिल्ल्यो टिटो वाठारांत भौशीक संडास बांदपाचो चांदर पंचायतीचो विचार आसा. पूण फॅब्रिकान 2 घरां सोडून आशिल्ल्या जाग्यार संडास बांदपाक सांगिल्लें. पूण पंचायतीक तें आनिकूय खंय बांदपाचें आशिल्लें. पूण फॅब्रिकाक हें मान्य ना. उपरांत जेन्ना पंचायतीन संडास बांदले तेन्ना अनवळखी मनशान तें मोडून उडयलें. पुलीस हे केशीची चवकशी करतात. The Fabrica had planned to put a market right there. They tried to shift it into the Tinto because they would suffer from the smell. So we said, what about the villagers and nearby residents? Won't we suffer from the smell if the toilet is here? And there was a Gram Sabha committee appointed which suggested that no toilets should come up in the Tinto, nor in front of people's houses. There were many alternatives proposed, but neither the Panchayat nor the Fabrica took any interest in exploring those alternatives. Then there is another one right touching the Panchayat office, but the Panchayat members don't want it there because they will suffer.
वरा मुखार ते चड मेन मार्केटान म्हणजे फीश मार्केट मागीर मास विकताय सगळे तांकां तूं टॉयलेट घाता दीस इज नॉट फिजिबल नॉट करेक्ट ते वदान हे जे इस्कुला टॉयलेट आहा तिंगा बांदताय. चांद्रा शुक्रारा बाजार भरता. ह्या बाजाराक 300 वयर लोक येतात. देखून सगळे जाण भौशीक संडास बांदपाची मागणी करीत आसात. पण सध्याच्या सुवाते विशीं पंचायत आनी फॅब्रिका गोवा 365 कडेन भलतेच सांगता. पंचायतीन परमिशन मागलेलें कितें ओल्ड स्ट्रक्चर आसा पळय तो मोडून नवो स्ट्रक्चर एक मार्केट शेड कसो करपाक आनी तितून एक टॉयलेट प्रोविजन आसलें टॉयलेटीचें तें फुलफील जावंक ना. आनी आतां आमचे कडेन मागूंक गेले ती आतां येता टॉयलेटी म्हणून आनी घालूंक जाय म्हणून. सो तो जागोच आमचो आदीं आसलेलो म्हणून आमी ताका तुमच्यांनी थिंग घालूं येता म्हणून तांकां जागो आमी दाखोवन दिलो. फकत थोडे आसा ते मातशे ऑब्जेक्शन अशें हाडटा तशें खबर मेळ्ळें आमकां. And we had decided near the shops in front at the back side because things don't toilet allo le poile te at bond dole lock kone so they tinga side no galpa and that was an ideal place mo panchayat decide keli body decide keli when we approached the fabrika म्हणपाक लागले ना थिंग घालपा नाका कित्याक थिंगा आमकां हाल्यार डेव्हलपमेंट करपा जाय. मागीर आमी सांगलें तुमी सांगाय हुंया आतां प्लेस आनी तेमी ती प्लेस दाखयली आमकां मार्केटींग घालपाचें. सो थिंगा मार्केटींग प्लेस दाखयलें ते इंजिन कॉन्ट्रॅक्टर ते घालपा लागले तेन्ना आमकां ऑब्जेक्शन येलें ओके आमकांय दिसता कोणाय घरा मुखार नाका टॉयलेट ओके नाका बट वी हॅव टू सीट एंड टॉक बाबा वी कॅन डिस्कस टुगेदर विथ द फाब्रिका आनी वी कॅन सी अ ऑल्टरनेटीव प्लेस इफ पॉसिबल. ह्या बोवाळाक चांद्राच्यान सुरवात जाल्या. ह्या आदी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाकूय विरोध जाल्लो आनी आतां भौशीक संडास आनी सगळ्या गजालींक विरोध जावपाक लागला. चांद्राच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. दात तपासपाच्या संवसारीक नक्षाचेर आपणे भारताक व्हरोन दवरला गोंयच्या एका डेंटिस्टान दावो केला. ताणें दात बसोवपाचो डिझायन तयार केला आनी म्युनिकांतल्या युरोपियन पेटंट ऑथॉरिटी कडल्यान पेटंट मेळयला. दात बसोवपाचे डिझायनाक एस मेळचे म्हणून दोतोर माविन कोतान ताची दात तपासपाची प्रॅक्टीसूय सोडून दिल्या. दोतोर माविन सांगता त्या प्रमाण कांय तेंपान दात बसयल्ले सुवाते कडले हाडां ना जावं येतात आनी ताका लागून बसयल्ले दात सुट्टात. मोठ्या प्रमाणात दुडू मोडूनय बसयल्ले दात जेन्ना पेशंट वगडयतात तेन्ना आपणाक वायट दिसता अशें दोतोर सांगता. I used to feel very bad for patients that look here they are spending so much of money and then over a period of time you're likely to lose that implant. I used to feel like when a patient is spending so much he should have optimum function and this kept me thinking and which led me to designing my own set of implants. So keeping this in mind, when I designed my own implants, I made sure that I would put Goa on the world map, I would put India on the world map, and it is here that the European Patent Office with its head office in Munich has granted this patent. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पणजीकारांक आनीक थोडो तेंप येरादारीचे आडखळीचो त्रास सोंसचो पडटलो. 4 चाकी गाडयांचे पयल्या टप्प्यातले पे पार्किंगा खातीर जिल्लो अधिकाऱ्यान जागे सोदून काडल्यात. आयतार सोडून बाकीच्या दिसांनी सकाळी 9 ते रातचे 9 मेरेन पे पार्किंग लागू जातले. पूण पालिका मात हाचेर खूश ना. दर एक वरा खातीर थारायल्ले रकमे वयल्यान तांणी ही अधिसुचोवणी परतोवन लायल्या. पणजे महापालिकेन पे पार्किंगाच्या दरात सुदारणा केल्या पूण जिल्लो अधिकाऱ्यान पयलींचेच दर लागू केल्ले. तांणी ही अधिसुचोवणी परत धाडल्या. परतून अधिसुचोवणी काडल्या उपरांत ते पे पार्किंग लागू करतले अशें महापौर उदय मडकयकारान सांगलें. 18 जून रस्तो ग्रासिया दे ओर्ता उद्यान कॉर्पोरेशन बँके कडल्यान चर्च स्क्वेअरा मेरेन पुराय AB रस्तो रायू चेंबर्स पोरणे सचिवालय जॅक सिकेराच्या पुतळ्या कडल्यान मिरामार सर्कला कडल्या श्रद्धा मंदिर स्कुलाच्या दोनूय वाटांनी पे पार्किंग जातलें. पे पार्किंगचे आमी जे रेट धाडलेलो पळय तेंच्यांनी आतां बाय मिस्टेक काय कितें ती खबर ना ओल्ड रेटूच पब्लीश केलो. ओल्ड रेट जो आमचो आसलो पळय 20 रुपया 4 वरां तोच रेट तेंच्यांनी पब्लीश केलो. वेरेज आमचें आतां डिसिजन जालां की 20 रुपया आमी एका वराक घेवपाचे आनी तेंच्यांनी केला तो 20 रुपया आनी 10 रुपया एवरी एक्स्ट्रा वर. ना आमी धाडले ऑलरेडी रेट आनी गेलो वीक तूं जाणा खंयच्या डिपार्टमेंटान तुका स्टाफ म्हणटा ते काम करपाक आसत ना 5 दीस गणपती म्हणून इवन आमच्या हितून म्हाका आज सुद्दां तुमी सारकें येवना काल येवना अशी परिस्थिती. पूण गेल्या कोण नासलें पूण आमी तें फॉलो करूनासलें. आज ऑलरेडी हांवें मनशाक थंय धाडला फॉलो करपाक कितें जालें तें पळय म्हणून आनी एज सून एज तेंचें परमिशन आयल्या बरोबर आमी टेंडर करतले. टेंडर करपाक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर पे पार्किंग घेवपाक. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडकुलांक लागून रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. ह्या पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्याक लागून लोकांच्या जिवाक धोको उप्रासला. देखून लोकांच्या सुरक्षेचो विचार करून सरकारान भौशीक बांदकाम खात्याचो ताबो बऱ्या मनशा कडेन दिवचो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मागणी केल्या. कर फारीक करप्याक तांकां जाय तशे रस्ते मेळनात अशें तांचें म्हणणें. दर वर्सा सरकार चवथी पयली रस्ते दुरुस्त करून दिवपाचें आश्वासन दिता, पूण सरकारान ह्या आश्वासनांक केन्नाच पाळो दिवंक ना अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो वांगडी मनोज परब म्हणटा. आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी आतांच्या दीपक पावसकराच्या कामात कसलोच फरक ना अशें तांचें म्हणणें. हे PWD जे खातें आसा तें खंयच्या तरी एका बऱ्या मिनिस्टराक एक कोण तरी कॅपेबल मनीस आसा तेका दिवपाची गरज आसा. आमकां दिसता की पावसकर जो आसा पळय हो अजिबात कॅपेबल ना. जसो ढवळीकर आसलो इनकॅपेबल तसो तो पावसकर आसा तो इनकॅपेबल आसा. जर तेज्या कडेन हे पोर्टल जावपाचें शक्य नासलें जाल्यार तेणी लोकांक फटयलेत कित्याक? आमकां फटींग मिनिस्टर तर हांगा कॅबिनेटान अजिबात नाका. कारण हेतून प्रश्न तुमचो ना. फाल्यां तुमी मिनिस्टर आसा, तुमी तुमच्यो गाडयो आमी स्पॉन्सर करता, आमी टॅक्स भरता, तेजे तुमी गाडयो घेता, तेजे तुमी ड्रायव्हर दवरतात. फाल्यां तुमच्या गाडयेचे वेर एंड टेर जातले, मेंटेनन्स जातले, तेजे मेंटेनन्साचे पयशे आमी आमच्या टॅक्साच्या पयशांनी दिता. जर गव्हर्मेंटाक जर आमची सेफ्टी पडलेली ना जाल्यार ते खंयच्या तोंडान सांगता की आमी सेफ रावा म्हणून? आमची सेफ्टी कितें आसा पळय ती आमी पळयता. जर तुमकां बरे रोड आमकां दिवपाचे ना, फाल्यां हेल्मेट घालपाचें काय ना हें आमी डिसायड करतले. कित्याक तुमी तुमच्या सायडीनसून आमकां रोड्स दिना जाल्यार तुमी अशें दाखोव नाका की तुमकांच आमच्या जिवाचें तुमकां चड पडला म्हणून. सगळ्यांत पयलो डिमांड म्हटल्यार जेन्ना रोड जाता, रोड बांदता, फाल्यां जर थंय पोर्टल जालो, बॅड रोड कंडिशनींग जालें, फाल्यां जर कोणचो तो एक्सिडंट जालो, डेथ जाली, कॅज्युलिटी जाली जाल्यार ते एका कोणाक तरी तेंच्यांनी एकावंटेबल करपाक जाय. ह्या विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक निवेदन दिवपाचें रेव्होल्युशनरी गोवन्सान थारायलां. रस्त्याची अवतिकायची जबाबदारी, स्पीड ब्रेकर्स मार्किंग, झेब्रा क्रॉसिंग आनी बाकीचे सायनबोर्ड, अपघात जावपी सुवातो, रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां कशे तरेन पुरोवची, तशेंच रस्त्या कुशीक रस्तो करपी कंत्राटदाराची म्हायती आशिल्लो तकटो लावप ह्या गजालीचो हातूंत आस्पाव आसतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावारिया. मडकयच्या नवदुर्गा हायस्कुलाच्या पंगडान फोंडा तालुका पावंड्यावयल्या लोकनाच सर्तीचे वस्तादपण मेळयलें, जाल्यार कुर्टीच्या दादा वैद्य हायस्कुलाच्या पंगडान दुसरें इनाम मेळ्ळें. शिरोड्याच्या शिवग्राम शिक्षणीक संस्थेच्या स्कूल ऑफ सिम्बोसिसान कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान हे सर्तीचें आयोजन केल्लें. वीज मंत्री निलेश काब्रालाच्या हस्तुकी हे सर्तीचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार थळावो आमदार सुभाष शिरोडकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. फोंड्या तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या गांवांतल्या 15 उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या पंगडांनी हे सर्तींत वांटो घेतिल्लो. हालींच्या 7 वर्सां आमी करीत आयल्या तो म्हटल्यार फोक डान्स कॉम्पिटिशन, जाका आमकां म्हणजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन भरपूर असो सपोर्ट मेळटा, फायनान्शियल सपोर्ट मेळटा. त्यामुळे ही स्पर्धा करपाक आमकां खूब सवलत मेळटा. म्हणून ह्या स्पर्धे निमित्तान जवळ जवळ 15 हायस्कूल्स फोंड्या तालुक्यांतले वेगवेगळ्या गांवांतले हातूंत सहभागी जाल्ले आसात. सिम्बॉसिस स्कूल जे आसा पळय न्ही, अंडर द लिडरशीप ऑफ मिस्टर बेंजामीन रॉश ही स्पर्धा हांगा आयोजीत करता. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.